वाकडा शेकांची प्रीतुमी होय देवाचो गीत गाया नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकडा शेकांची प्रीतुमी होय देवाचो गीत गाया परमेश्वराच्या माना गीत गाया गोडा वयर काडात नांव देवाचे नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकडा शेकांची प्रीतुमी होय देवाचो गीत गाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज मिसाचे बेटीक. आयज पवित्र सभा पाद्वाचो सांत आंतोन हाची परब मनयता. तो याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री करीत भाशेन सगळी आमची मागणी आमी ताचे विनंतीन देवा मुखार दवरुया. सांत आंतोनीच्या मानाक ही मिसाची भेट भेटयता आसतना आमकांय जण एकल्याक सांत आंतोनी भाशेन देवाच्या मोगाची आनी देवाचे पदवेची हातयारां जावं कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, सांत आंतोन आमी जायते पावटी म्हणटा द मोस्ट पावरफूल सेंट, जायतो पदवेदार भाग्योन आनी ताचे वरवीं देव जायतीं ओचोरियां विजमितां आमचे पासत करता. देवाक आर्गां दिवया. तेच बरोबर जायते पावटी आमची फकत आशा जाल्या, आमकां हें दी तें दी ह्यो वस्तूच आमी मागल्यात, पूण आमच्या जिवितांत ताच्या उतराचो फोड आमी दाखोवंक ना, आमचें जिवीत निटायेर घालूंक ना. असल्या चुकीचें आमी एमिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागयोंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक,
ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक माळ, खोंती दुखीच्या आवरणा सुवातेर खुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापां सुवातेर वाखाणणेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाखाणटलें हांव. परतून म्हणया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाखाणटलें हांव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाखाणटलें हांव. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विंचून काडला, ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसत सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाखाणटलें हांव. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोठ कोत्तलो. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाखाणटलें हांव. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाखाणटलें हांव. उद्गाराक उबी रावया. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, tu zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Sorvespor तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दुनिया लागीं आपले लुवणे मुळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोतराय धरात. बोक्षें वो बुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलींच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमची शीं परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घरी भोंवू नाकात
आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्ता. सांत आंतोन भाव भयणीनो, हें नांव आयकतूच जाल्यार जायत्या जाणांक आमकां एक भितरल्यान तावन खुशालकाय भोगता, भितरल्यान तावन एक वेगळे तरेचें कॉन्फिडन्स आमकां मेळटा. कित्याक आमी म्हणटा आनी आमी सोत मानता तशें सांत आंतोन पदवेदार सांत, अ पावरफूल सेंट. हो पदवेदार सांत आसा तो आमचे पासत जायत्यो वस्तू करता, आमकां मिलाग्री करता. मिलाग्रींचो सागोर अशें आमी ताका म्हणटा. भाव भयणीनो, तो जल्मलो पुर्तुगालाच्या लिस्बन ह्या शारांत आनी थंय जल्मल्लो तो एक गिरेस्त गोराब्यान. म्हणटच उणें कांयच नासलें, सगलें ताचे लागीं नासलें आनी सुसेगाद आपलें जिवीत ताच्यान ह्या आपल्या गिरेस्त गोराब्यान जिवंक जातालें. पूण देवाचें आपोवणें मानून घेतलें. आपल्या गोराब्याची वा आपले फामिलीची गिरेस्तकाय जी आसली आनी सगळे कम्फर्ट जे आसले ते सोडले. देवाचे सेवेक, पेल्याचे सेवेक आपलें जिवीत भेटयलें आनी यादनीक जालो. इटालियाच्या पादुआ गांवांत तो सोंपलो आनी ह्या पासत ताका पादवाचो सांत आंतोन अशें म्हणटात, सेंट एंटनी ऑफ पादुआ. भाव भयणीनो, जल्मलो तें मरो पर्यंत जायत्यो वस्तू केल्यात. भोव करून भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार म्हणल्यार शिकोवपी हो भावार्थ पसरावपी. आनी हो भावार्थ पसरायतलो जाल्यार ताणें देवाची ओळख आनी पवित्र पुस्तकाची शिकवण सारकी घेवपाक जाय आसली, ती ताणें घेतली. हुशार तो म्हणटच पवित्र पुस्तकाची जाणवाय, पवित्र पुस्तकाची शिकवण घेतल्या उपरांत ताच्यान आपल्या जिवितांतल्यान आनी देव अणभवांतल्यान हें दुसऱ्यांक दिवंक जालें. इतलो हुशारकायेन देवाचें उतर सांत आंतोन परगट्टालो की ताच्या शिकवणे मुखार कोणाच्यानूच आड वचूंक जायनासलें. जांकां आमी हेरेटिक्स म्हणटा, जे भावार्थाचेर आड वेतात तसले, भावार्थाक एके भाशेन एक व्हडलो डावट घालतात तसले, भावार्थाचेर आड शिकयतात तसले. तर असले मनीस जेन्ना उपरासले, क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वचपी, तेन्ना भाग्यवंत आंतोनीन जायत्यो वस्तू केल्ल्यो आसात. खेरीत भाशेन आयज ताच्या परबे दिसाक आमी ताचो उगडास करता तेन्ना 3 वस्तू उगडास करूंक म्हाका बऱ्यो दिसतल्यो. पयलीं एक फावटी खंय तो हें देवाचें उतर परगटूंक गेलो आनी असलोच भावार्थाचेर आड वचपी हेरेटिक्स तांकां म्हणटात, आनी ते ताचें उतर आयकूंक कशेंच तयार नासले. जें प्रवचन तो करूंक आयिल्लो तें प्रवचन आयकूंक कोणूच तयार नासलो. आनी तेन्ना खंय तो दर्याचे देगेर वा ते नदीचे देगेर रावन ताणें ह्या हेरेटिक्स जे आसले तांकां म्हणलें, तुमी आयकनात जाल्यार कांयच परवा ना. देवाचें उतर आयकूंक केन्नाच कोण फाल्त पडचो ना. आनीक ते दर्याचे देगेर वा न्हंयचे देगेर तो शिकोवपाक लागलो. नुस्तीं वयर येवन आयकूंक लागलीं. भाव भयणीनो, ही एक ताची एक मिलाग्र म्हणून धरतात. असोच आनीक एकलो भावार्थाचेर विस्वास दवरना तसलो भोव करून पवित्र मिसाचे भेटेन हो उंडो जो आसा तातूंत खरेंच जेजू येता, रियल प्रेझेन्स तातूंत आसता काय एक बेश्टी एक दाखोवण कशी, एक सिंबॉलीक अशें म्हणपी मनीस आसले की हे पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या उंड्यान येता तो खरो जेजू न्हू, तें एक बेश्टी दाखोवण. आमी भावार्थान ती सोत मानपाची. आनी तेन्ना भाग्यवंत आंतोन शिकयतालो ना की जेजू खरेंच ह्या उंड्या चोऱ्यान
आपणाचें रियल प्रेझन्स घेवन येता म्हणटच खरें जेजूचें मांस आनी रगत. आनी असल्या वेळार ह्या मनशान खंय एका गाडवाक हाडलें आनी ताका उपाशी दवरलें आनी उपाशी दवरलेल्या गाडवाक हाडलें आनी ताचे मुखार एके वाटेन तोंड दवरलें आनी दुसरे वाटेन सांत आंतोनीक सांगलें तूं तुजो जेजू हाड. पळोवया हें जें गाडव भुकेल्लें आसा तें कितें खाता, तोंड खाता काय तुजो जेजू खावपाक येता. आनीक सांत आंतोनीन मानून घेतलें ती चॅलेंज. तेन्ना ह्या भुकेल्ल्या गाडवाकूय खंय हाडलें आनी तोंड हाडलें आनी जेजू काडलो. गाडव भाव भयणीनो तेका खंय कळटा जेजू खंयचो आनी तोंड खंयचें. ताका कळटा फकत भूक, एनिमल इन्स्टिंक्ट. भूक लागल्या जें जेवण आसा तें खावपाक जाय. हें गाडव जेन्ना आयलें तेन्ना तोंड खावपाक तें वचूंक ना. तेच बरोबर आपल्याक भूक लागल्या म्हूण हो उंडो, संस्कारलो उंडो तोय खावपाक वचूंक ना. बगोर हो संस्कारलेलो उंडो आसा ताचे मुखार वचून ते पांयां पडलें. अडोरेशन. भाव भयणीनो, भोव पवित्र संस्कारान खरो जिवो जेजू आसा ह्या गाडवाक पासून कळ्ळें आनी ताणें मानून घेतलें. तेन्ना सांत आंतोन हे हेरेटिक्स आसात तांकां म्हणटा देख घेयात ताची. हे गाडव पासून जाणा की हो जो उंड्यांत आसा तो खरो जिवो जेजू. आमी स्वत मानता काय की ह्या उंड्यांत ह्या आल्ताराचेर याज्ञिकाच्या हातांतल्यान तावन ही येद्दी व्हडली मिलाग्र दिसाच्या दिसाक घडटा. आमी आजून पासून तेंच गीत गायता, तुज्यो मिलाग्री 13 14वी कोर म्हज्या घरा. आजून पासून आमी मिलाग्री सोदता, 14वी सोदता थिंगा आजून पासून. गीत बदलूंक ना. दुबाविरेत आनीक जायत्यो मिलाग्री जाल्यात त्यो घडी मेजूंक ना, पूण गीत केल्लें आसा देखून आमी म्हणटा तुज्यो मिलाग्री 13 आनी 14वी कोर आमच्या घरा. पूण दर दिसाक भाव भयणीनो ह्या आल्ताराचेर याज्ञिकाच्या हातांतल्यान तावन मिलाग्र घडटा. व्हडांतली व्हड मिलाग्र, हाच्याहून व्हड मिलाग्र ना. सादो उंडो आनी सोरो आसा तो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता. सांत आंतोनीन खेरीत भाशेन हें आपल्या जिवितान हे जे कोण मानून घेनासले तांकां करून दाखयलें. तिसरी आनीक एक असलीच आनीक एकल्यान हूंय ताका जेवणाक आपयलो आनी हे जे हेरेटिक्स आसले भावार्थाचेर आड वेताले ते ताका मारून उडोवंक सोदताले, नाच करूंक सोदताले. कित्याक ताच्या उतरा वरवीं जायतो लोक बदलतालो, जायतो लोक ताचें उतर आयकूंक येतालो. तर बऱ्यांतली बरी वस्त तांच्यान करूंक जाताली ताका मारून उडोवंक. पूण ताका मारून उडयता तो पोरजे मुखार एके भाशेन एक विलियन कसो जातलो. ताका खंय जेवणाक आपयलो आनी ताच्या जेवणान खंय वीख घातलें. सांत आंतोनीक कळ्ळें हातून वीख आसा म्हूण आनी ताणें ताका कन्फ्रंट केलो, ताका विचारलें कित्याक हे भाशेन केलां. आनी तेन्ना हो जो मनीस आसलो जाणें ताका जेवणाक आपयल्लो ताणें खंय ताचे मुखार आनीक एक ही चॅलेंज मांडली. तूं शिकयताय देवाचें उतर आनी देवाच्या उतरान तुवें शिकयलां की जो कोण देवाच्या उतराचेर विस्वास ठेवता आनी जेजूचो पाटलाव जो कोण करता ताणें वीख पासून खायत जाल्यार तें ताका वायट जावचें ना. खरेंच तूं स्वत मानताय जाल्यार खा, कित्याक तुका वयर सकयल जावपाक जाय तातूंत वीख पासून आसा जाल्यार. आनी सांत आंतोन भाव भयणीनो हें जेवण जेवता. वीख घातलेलें जेवण सांत आंतोनीन जेवलो पूण ताका कांयच वायट जावंक ना, सांत आंतोन मरूंक ना. भाव भयणीनो असले जेन्ना भाग्योंत आंतोनी वरवीं ह्यो मिलाग्री घडल्यात तेन्ना हेरेटिक्स जे आसले, विस्वास धरिनासले वो वांकडी शिकोवन दिताले ते बदलले, तांचें जिवीत बदललें. आयज आमकां असली बदलणेची गरज आसा काय? आयज आमचे मदें असले भावार्थी वो अनभावार्थी आसात काय जे जायते पावटी देवाचे वस्तूंची, देवाची शिकवणीची खेबाडां करतात, फोकाणां करतात, मानून घेनात. वो मानून घेतात जाल्यार पासून बेश्टे भायल्यान खरेपणी ते मानून घेनात. असले आसात काय? दुबाविरेत असले आमचे मदें आसात. थोडे भावार्थाची वो धर्माची आपणाक जाय ते भाशेन ताचो फायदो काडपाक वावुरतात. ह्या दिसांनी आमकां खूब दिश्टी पडटा.
धर्माच्या नांवान जायत्यो वस्तू चल्लेल्यो आसात. धर्माच्या नांवान पदवी जोडूंक सोदतात. कोण टेंपल सोदूंक भोंवता जाल्यार कोण पयलीं मोडलेलीं ती बांदूंक भोंवता. आनी असल्या संदर्भान जायतो आमचे मदें म्हणजे वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां मदें हो घुसपागोंदळ घालूंक हो प्रयत्न चालू आसा. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां काय बरें, पवित्र आत्मो म्हजेर आसा आनी म्हाका अभिषेक केला. कित्याक तो अभिषेक केला? होच देव जो आसा तो दुसऱ्यांक दिवपाक, पुर्जेक देवाशी हाडपाक, जे कोण सांडलेले आसात तांकां सोदून हाडपाक, जे कोणाची नदर गेल्ली आसा तांकां परतून नदर दिवपाक, आयकूंक येना तांकां परतून तांची पदवी परतून दिवपाक. जाल्यार वेगवेगळे तरेन ही बरेपणां दुसऱ्याक दिवंक म्हाका मागला अशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. सांत आंतोनीक मागलो, खेरीत भाशेन वेंचून काडलो आनी तो वावुरलो सगल्यां पासत. आपणाचें जें आसलें तें ताणें फाटीं सोडलें. गिरेस्त गोराब्यांतलो खरो, पूण ही गिरेस्तकाय फाटीं सरून गरीब जे आसात, आकांताक जे सांपडलेले आसात तांचे पासत आपूण मुखार गेलो. आनी हें बरेपण तांकां दिवचे पासत पवित्र पुस्तकाची शिकवण घेतली आनी ताचो प्रसंग केलो, ताची परगटणी केली भियेनासतना काळजीदारपणान. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू 72 जाणांक धाडटा. हेंच देवाचें राज परगटूंक. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. तर भाव भयणीनो, खरेंच आयच्याय संवसारांत पीक खूब आसा पूण वावराडी थोडे. देवाच्या वावराक खान मारपी थोडे जाण आसात. आनी आयचो संवसार आनिकूय उक्तो जाल्लो आसा. सगलें आयज आमच्या हातान आसा. आयज आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्याच्या हातान सगल्यो वस्तू एके भाशेन आसात. आयज आमची जोड जी आसा ती वाडलेली आसा. आमच्या गरजेहून सुबेज दुडू आयज आमी जोडटा. आमचो वावर जो आसा वेगवेगळे तरेन आसा आनी आमची सॅलरी जी आसता ती घडये वेगवेगळे तरेन आसा. तरी आसतना जें कितें आमी जोडटा तें आमकां जगूंक आनी जिवूंक पुरो. आनी ताच्याहून जायतें आमच्यान सांबाळूनय दवरूंक जाता. आनी अशें आसतना जायते जाणांक आमकां आशा आनीक वाडलेली आसा. आमकां आनीक जाय, आसा तें पावना. आनी आनीक जाय म्हणटा तेन्ना जायते पावटी ह्या दुडवां फाटल्यान, हे आशे फाटल्यान आमी आमचें जिवीत एके भाशेन ओगडायलां. आमची न्हीद आमी पिड्ड्यार केल्या. आमची भलायकी आसा ती आमी बिगडायल्या. आमचो सुसेग, आमची शांती आमी परो घातलेली आसा. कित्याक आशा जाल्ली आसा दुसऱ्याचें चोरूंक भोंवता, दुसऱ्याचें नाडूंक भोंवता. जें आमचें न्हू तें आमचें करूंक भोंवता. आनी अशें करता आसतना शांती पिड्ड्यार जाता. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत, आमची भलायकी बिगाडल्या उपरांत मागीर आमी सांतांशी धांवता मिलाग्री कर म्हूण. मागीर आमी सांत आंतोनीशी घडये येता, आमकां एक मिलाग्र दी म्हण, ती 14वी आहा ती म्हज्या घरा कर म्हण. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, सांत आंतोनीचो आमी उगडास करता आसतना आमकां ही जाणवाय मागुया. जें कितें बरें आसा, जें कितें सारकें आसा तें आमी वेंचून काडूंक, आमचो भावार्थ जेजूचेर खोल करूंक, खरो जिवो जेजूचो आल्ताराचेर येता तो आमी शेवूंक आनी ताका घेवन आमी जेजू सारकीं दुसऱ्यांक जावं. हें सगलें करता आसतना आमचें जिवीत आमी प्रमाणीकपणान जरी तर जियेतले जाल्यार आमकां जायतो खतरो आसा. जायते जाण आमचेर आड वेतले, हो संवसार आमचेर आड वेतलो. पूण कोणाक भियेनासतना देवाचेर आमचो जो विस्वास आसा तोच मुखार घेवन आमी सांत आंतोनी सारकी मुखार सरूंक आमकांय जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी आमी अशें करता तेन्ना जायते जे हेरेटिक्स आसात, जायते जे ऑन भावार्थी आसात, वो जायते जे आपणाची पदवी सांबाळपाक आयज धर्माचो उपयोग करतात, आयज मनशांचो उपयोग करतात, आयज दुडवांचो आनी पदवेचो उपयोग करतात, ते बदलतले. तांची बदलणी जावंक सांत आंतोनीचे मजतीन आमी मागुया. ही 14वी मिलाग्र म्हणटा ती जावं. जे कोण आपलें निबोर मन, जे कोण पातकी जिवीत जियेतात, तांणी आपलें जिवीत, वायट जिवीत सोडून बऱ्या जिविताक येवं. तर ही कृपा आमकां मागता आसतना सांत आंतोनी भाशेन देवाचें उतर वाचून, तें नियाळून, तें आमच्या जिविताक लावून आमी देवाचे प्रसंगदार जावंक, देवाच्या उतराचे प्रसंगदार जावंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38.
म्हजे पायने स्वीकार कर आतां खोशे तुजो मोहिमो परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा तुझ्या उदारपणान मोशे दिता तुका एकान तुकाच मोगता सोर मोशे तुझे ते कोरगाशे म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोत मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा बागयोन आंतोनीच्या परबे दिसा खुशीन आमी तुका हो योद्न समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पून दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां भरुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोत तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन होना ओरवे तुवेरांका सोडून सोप्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझ्या पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझ्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुझ्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सगल्यांक आमकां आमच्या जिवितान एक मिलाग्र जाय आनी हे मिलाग्रीक आमी देवा लागीं मागता. सांत आंतोनीची मजत घडी आमी जायते पावटी मागल्या भोव करून ह्या दिसांनी. आतां हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतला. देवाच्या उतरा वरवीं आमचें मन आमी बदलूंक, आमचें मन देवाक मानता तसलें करूंक आनी आमच्यो करण्यो देवाक मानता तसल्यो करूंक कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्या जेजू मोगला तू जेजू भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
घेवूंक रावता सोर्गीचे पोट जेजू दिता आपली कुडमास समोर बिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशाक खावूंक दिता ये जेजू बेगीन ये आत्मा तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगीन ये आत्मा तुका घेवूंक रावता. अविस्वाशी आनी शाणो कारभारी गोरांत आसलेल्यांक वेळार गोवांचें माप मेजून दिवंक दोनयान ताका आपल्या गोरब्याचेर अधिकार दिला. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्योंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयज सांजे सांत आंतोनीची परब दोनूय जाग्यांचेर जातली. फोंडवे कोपेलान 5:30 वाजता आनी तामसोड्यार उर्सा लागीं 6 वाजता परबेचें मीस जातलें. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243. U25. दोनी भोगता प्रियाचे कुळयेच्या तुझ्या